फिल्म दिग्दर्शन आणि निर्मितीच्या परवानगी खातीर गोय मनोरिजवण संस्थे वतीन 1 सप्टेंबर सावन सिंगल विंडो येवजण सुरू करतले। कांय तंत्रीक बाबींक लागून आडकून उरिल्ली फिल्मां खातीरची अर्थीक मजत दिवपी येवजण परतून सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। अ दर्जाच्या फिल्मां खातीर 50 लाख, ब दर्जाच्या फिल्मां खातीर 30 लाख जाल्यार क दर्जाच्या फिल्मां खातीर 10 लाखां मेरेन अनुदान मेळटलें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक उलयतना सांगलें। ह्या सुवाळ्यात गोंयची नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकाराचो जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। तशेंच चित्रपट मळावेले हेर पुरस्कार भेटयले। हातूंत बेस्ट फिल्म पुरस्कार जुजे ह्या चित्रपटाक मेळ्ळो जाल्यार दुसरो पुरस्कार काजरो ह्या चित्रपटाक फावो जाला। तशेंच बेस्ट फीचर पुरस्कार रनसावत ह्या चित्रपटाक मेळ्ळा। एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान आमी फिल्म डिरेक्शन किंवा फिल्म प्रोडक्शन्स हाच्या खातीर सिंगल विंडो क्लियरन्स फॅसिलिटेशन सेंटर्स ओपन केला। ते 1 सप्टेंबरांतल्यान एक्टिवेट जातले। जांकां कोणाक परमिशन जाय त्या सगळ्या जाणांनी 1 सप्टेंबराच्या उपरांत हाजेर आपले फिल्म परमिशन्स जे आसा पळय न्ही विथ द सिंगल विंडो क्लियरन्स, म्हणजे ताका खंयच्याच ना पंचायतीचो किंवा ना लोकल म्युनिसिपालिटीज हाजो प्रॉब्लेम जावचो ना। ज्या ज्या जाग्यार ताका सपोर्ट जाय हो एंटरटेनमेंट सोसायटी कडल्यान मेळटले। आमी फिल्म फायनान्सींग स्कीम मदल्या थोड्या काळा खातीर आमची फिल्म फायनान्सींग स्कीम ही मदीं काही टॅक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर थोडीशी अडचण येवन उरिल्ली, हांव बंद जाल्या अशें म्हणचो ना। आमी दोजवार ए कॅटेगरी फिल्म्स तांकां तांच्या प्रोडक्शनाचो 50% मीन्स एप्रॉक्सिमेटली 50 lakhs ऑफ रुपीज हे आमी ए कॅटेगरींतल्या फिल्मा खातीर दिता आनी परत एकदां आमी रिवायज करून ते दिवपाक सुरवात करतले। For the B category films, approximately the 30 lakhs or the 50% of the films हे आमी दिता आणि for C category films approximately 10 lakhs rupees A, B आणि C जे फिल्म प्रोडक्शनान आसा तांकां खबर आसा की दीस कॅटेगरी वायज कशा पद्दतीन आमी तांची कॅटेगरायज करता ते पयलीं काडिल्ली फिल्मां जी इन फ्युचर आमच्या भावी पिढीक पळोवपा खातीर इन फ्युचर मेळची ना म्हणून एट दीस म्हणजे जेन्ना आमी 75 years सेलेब्रेट करता, फुडली जेन्ना 100 वर्सां सेलेब्रेट करतले तेन्ना पयले फिल्म सुद्दां पळोवपाची संद जी आसा ही रिस्टोरेशन केल्या उपरांतूच पळोवपाक मेळटले। हांव म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की म्हणजे कसलोच ताण फिल्म मेकराचेर किंवा फिल्म प्रोड्युसराचेर पडनासतना ताजें फिल्म रिस्टोरेशन करपाची पुराय खात्री हे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे घेतले, जेणे करून अशा पद्दतींतली आमची गोंयची फिल्मां जी आसात मराठी आनी कोंकणी ही दोनूय फिल्मां रिस्टोर जावपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।